हेचे सर्कल आसा हो जो चौक आसा थंय आसा आणि जेन्ना हो हायवे जाल्लो तेन्ना हे हायवेचेर आमी मेमोरंडम दिल्ले लेटर दिल्ले सरकाराक कित्याक हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले आणि तेन्ना मयेचे जे आमदार आहा पेमेंट शेट यांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेतलेले आणि त्यांचे ते जी मया एरिया लागता ते एरियेक त्यांच्यानी इमिजिएटली थंय बंदोबस्त केल्लो पण हांगा जे लोकल जे आता बिचोले जे लोकल प्रतिनिधी आहा त्यांच्यानी हेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना आणि तेन्ना आमी सांगतले हांगा हे जे जंक्शन आहा हेचेर येणाऱ्या काळात मोठो एक्सिडेंट जातलो हे 100% कित्याक हे जे हांव सरकारा कडेन आणि सीएमा कडेन मागता की हेचेर पयलीं आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की हो जो सर्कल केला तुम्ही जर पळयले जर व्हडले गाडयो जेन्ना येता हांगा व्हडल्यो गाडयो टर्न जायना कित्याक इतली कमी जागा हांगा आसा हे हायवे टर्न जायना जेन्ना व्हडल्यो गाडयो येता जे ट्रक येता आणि हे सायडीक ना व्हडले स्पीड ब्रेकर घातले ना काय कसले सिग्नल आहा काय आमी तेन्ना सिग्नलाची मागणी केल्ली पण आयज हेचेर खंयच विचार जायना एक्सिडंट जाला मोटरसायकलीचे हे पळय हेल्मेट तुम्ही जर आयज पळयली हे हेल्मेटाची तुम्ही परिस्थिती पळया हे लोकांनी पळोवचे म्हणजे आयज कोणाचो तरी हांगा जीव धोक्यान गेला ही गाडी पळया तुम्ही आणि आयज अशें जेन्ना एक सिच्युएशन आसा सगळे दाखयल्ले आसा लोकांक आणि अशें आसून आयज जे हांगा लोकप्रतिनिधी आहा हे खंयच इनिशिएटिव्ह घेयना ऍक्च्युअली म्युन्सिपालिटीक मागता की तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेया की हेचेर कितें तरी बेगीतल्या बेगीन आणि सीएमाकय विनंती करता की हांगा बेगीतल्या बेगीन सिग्नल लावपाक जाय स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय जेणे करून कोणाचो जीव वाचोवंक शकता।